नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान हांव संजना काणेकर तुमकां येवकार दिता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। फटवणूक, लाचखोरी, दादागिरी आनी हेर गुन्यांवाक लागून 2024 वट्ट पुलीस 20 निलंबीत। जिवीतहानी टळी। गोवा डेरीचो प्लांट जाला पोरनो दुधाचे कलेक्शन 1 लाख लिटरां वयर करपाचे टार्गेट पुराय जाले काय घालतले नवो प्लांट, मंत्री शिरोडकाराची माहिती। भाजपाच्या बूथ जिल्लो अध्यक्ष पदा खातीर उत्तर आनी दक्षिणेंतल्यान नांवां निश्चित। उत्तरेंतल्यान दयानंद कारबोटकर जाल्यार दक्षिणेंतल्यान प्रभाकर गांवकर दोगांयनी दाखल केले उमेदवारी अर्ज। दिवचलच्या मये गांवांत अजून पारंपारीक पद्दतीन ज्योत बांदून करता शेती वेवसाय फायदेशीर तरणाट्यांनी शेतां करपाक घालचें लक्ष। शेतकार जनार्दन कारबोटकाराचो आयच्या पिळगेक सल्लो। आतां खबरो विस्तारांत। फटवणूक, लाचखोरी, दादागिरी आनी हेर कांय आरोपांक लागून 2024 वर्सा वट्ट 20 पुलीस निलंबीत जाल्यार 2 जाण सेवेंतल्यान बडतर्फ केला। 2024 वर्सा निलंबीत आनी बडतर्फ केल्ल्या पुलिसां मदीं कोणाकोणाचो आस्पाव आसा पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट। खाकी वर्दीक लागिल्ल्या काळ्या डागाक लागून 2024 वर्स बरेच गाजले। सुरवातूच जाल्ली 2024च्या जानेवारी सावन। माशेलांतल्या एका रेस्टॉरंट धन्याक मारहाण केल्ल्या प्रकरणात 2 पुलीस निलंबीत जाले। ताचे उपरांत जून म्हयन्यांत आसगांव घर मोडतोड प्रकरण राज्यात गाजले। ह्या प्रकरणात चौकशी करपाक अपेस आयिल्ल्यान हणजणचो पुलीस निरीक्षक आनी 2 उपनिरीक्षक निलंबीत जाल्ले। उपरांत मार्च म्हयन्यांत जाल्ले लाचखोरी प्रकरणात एक बायल पुलीस एएसआय आनी 2 पुलीस कॉन्स्टेबलूय निलंबीत जाल्ले। हाचे उपरांत डिसेंबर म्हयन्यांत गाजले ते सुलेमान सिद्दीकी खान प्रकरण। ह्या प्रकरणात सुलेमानाक गुन्या फाट्याच्या कस्टडींतल्यान पळपाक मजत करपी पुलीस कॉन्स्टेबलाक सेवेंतल्यान बडतर्फ केल्लो जाल्यार आनीक एक पुलीस कॉन्स्टेबल निलंबीत केल्लो। अशे तरेन 2024 वट्ट 20 पुलीस निलंबीत जाल्ले जाल्यार 2 पुलिसांक सेवेंतल्यान बडतर्फ केल्यात। 2024 केल्ले चुको सुदारपा खातीर आतां पुलीस खातें कितें पावलां उबारतले हे पळोवचें पडटलें। 2024 वर्स गाजले ते खाकी वर्दीचेर लागिल्ल्या काळ्या डागांक लागून। काळ्या डागाची मालिका वर्सभर चालू उरली। ह्या 2024 वर्साक वट्ट 20 पुलीस निलंबीत जाले जाल्यार 2 जाणांक सेवेंतल्यान बडतर्फ केले गेले। 20 भितर 2 PI, 3 PSI, 2 ASI, 6 हवालदार आनी 7 कॉन्स्टेबलांचे आस्पाव आसा। तांचेर फसवणूक, लाचखोरी, दादागिरी, पर्यटकांक लुटप, पर्यटन वेवसाया कडल्यान खंडणी वसूल करप अशे गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे जमा जाल्ले आसात। ही जी मालिका सुरू जाली ती जानेवारी म्हयन्याक जाली। जानेवारीच्या 28 तारखेक माशेलांक 2-3 पुलिसांनी एका रेस्टॉरंट धन्याक सगळ्या मुखार मारलो। ताचे नंतर हे सस्पेंड जाले आनी हाजेर जर खंय कळस चडपाचो जर हें जालो जाल्यार तो म्हणजे जून म्हयन्याक जेन्ना आसागांवच्या घर मोडतोड प्रकरणा भितर आसागांवचो PI आनी 2 PSIक सस्पेंड केले। ताच्या मुखार जेन्ना तांणी आपलो अंतरीम अहवाल जो चीफ सेक्रेटरी आनी नॉर्थ गोवा SPक दिलो तातूंत भितर तांणी DGPचें नांव घेतलें आनी तातूंत सांगलें की DGPच्या सांगण्या वयल्यान आमी एक्शन घेवपाक फाटीं रावले। आमकां DGPन फोर्स केल्लो, आमचेर प्रेशर घाल्लो आनी मुख्य म्हणजे हो अहवाल भायर आयलो कसो हाजेरय एक प्रश्नचिन्ह येता। कारण हो अंतर्गत अहवाल आशिल्लो आनी हो फक्त 2 जाणांकच दिलो। हो अहवाल मुद्दम जावन भायर काडलो काय म्हूण प्रश्न येता। अजून पर्यंत हे जे हाजे प्रश्नाची उत्तरां कोणाकच मेळिनात। ताजे नंतर विरोधकांनी रान उठयलें ह्या हाजेर आनीक विरोधकांनी मागणी केली की DGPक ट्रान्सफर करची आनी सरकारान ही मागणी केंद्रा मुखार घाली की DGPक ट्रान्सफर करची आनी केंद्रान ती मान्य केली आनी तेन्नाचे DGP जे आसात ते हांगच्यान गोंयच्यान ट्रान्सफर जावन गेले। ही अशी मालिका अनेक प्रकरणां जायत रावली, वर्सभर घडत रावली। हातूंत फक्त दादले पुलिसांचो आस्पाव अशें ना जाल्यार मार्च म्हयन्याक जाल्ले एक लाचखोरी प्रकरणा भितर एक बायल ASIकय बी सस्पेंड जावचें पडलें। ताचे बरोबर 2 पुलिसूय सस्पेंड जाले। हाजेर जर सगळ्यांच्याकय मोठें जर प्रकरण 2024 जालें जाल्यार ते वर्साच्या निमण्या शेवटी म्हणजे डिसेंबर म्हयन्याक जेन्ना क्रायम ब्रांचान जमीन हडप प्रकरणात अटक केल्लो कुख्यात गुंड तांच्या जेलींतल्यान फरार जालो आनी ताका जेलीक फरार जावपाक मदत केली ती एक कॉन्स्टेबल अमित नायक हाणें
आनी मेन म्हणजे ह्या कुख्यात गुंडाचेर गोंयाकच न्ही जाल्यार बाकीच्या वेगवेगळ्या राज्यांक साबार केसी रजिस्टर्ड जाल्ल्यो आसात आनी एकच हो जेन्ना धांवन गेलो म्हणजे एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की क्रायम ब्रांचाची लॉकअप सुद्दां सेफ ना असो एक प्रश्न निर्माण जालो. गोंय पुलिसान सारवासारव करून व्हेली, पूण एकंदरीत जर सगळें पळयलें जाल्यार गोंय पुलिसा भितर शिस्त हाडपाची गरज आसा आनी ताजे खातीर स्टेप्स घेवपाची गरज आसा. जे 2 PSI सस्पेंड जाले तातूंतलो एक PSI आसा तो तुकाराम चव्हाण आनी तुकाराम चव्हाणाक जर फाटले 4 वर्सां भितर तुकाराम चव्हाणाचें हें दुसऱ्यांदा सस्पेन्शन. हाजे पयलीं वादग्रस्त मॉडल पूनम पांडे हाजो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो चापोली डॅमार काडिल्लो आनी ताका मदत करपा कारण तेन्ना तो ड्युटीर आसतना तुकाराम चव्हाणाचें फर्स्ट सस्पेन्शन आशिल्लें आनी ह्या वर्साक जें सस्पेन्शन जालां तें दुसरें सस्पेन्शन. हाजे वयल्यान दिसून येता की कितलो शिस्त कितली पाळटात आनी शिस्तीचो कितलो अभाव आसा. आतां 2025 तरी पुलीस खातें ह्यो ज्यो चुको घडल्यो त्यो सुदारतले आनी जाग्यार येतले अशी आमी आस्त बघुया. गोमंतक TV खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकणेकर. गोंय वैजकी महाविद्यालय ह्युमन मेटान्युमो व्हायरसाच्या सॅम्पल्साची चांचणी करपाक तयार आशिल्ल्याचे GMCच्या दोतोरांक कडसून म्हायती मेळ्ळा. तशेंच निओनटाल इंटेन्सिव्ह केअर युनिटाची कॅपॅसिटी वाडयतले खंय. ह्या व्हायरसाच्यो कांय केसी भारतांत सांपडिल्ल्यान फाटल्या कांय दिसां सावन लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. ह्युमन मेटानिमो व्हायरसाक लागून सध्या लोकां मदीं भिरांत पसरल्या. भारतात ह्या व्हायरसाच्यो 2 दुयेंती सांपडल्यात, मात गोंयांत अजून मेरेन एकय दुयेंती सांपडलेलो ना. ह्या व्हायरसाक भिवपाची गरज ना अशें केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान कळीत केल्लें. गोंय वैजकी महाविद्यालय ह्युमन मेटानिमो व्हायरसाच्या सॅम्पल्साची चांचणी करपाक तयार आसा. ह्या व्हायरसाचो दुयेंती सांपडलो जाल्यार ताची चांचणी GMCत शक्य आशिल्ल्याचें दोतोरांनी म्हायती दिल्या. तशेंच निओनाटल इंटेन्सिव्ह केअर युनिटाची कॅपॅसिटी वाडयतले अशी म्हायती मेळ्ळ्या. सध्या HMPV व्हायरसान एक भय क्रिएट केल्लो आसा आनी कांय राज्यांनी हेचे पेशंटूय गावलेले आसा. सद्याक गोंयांत एकूय पेशंट ना ही एक खूब बरी गजाल आसा आनी तितूनच आनी एक बरी गजाल कळ्ळा ती म्हटल्यार GMC गोवा मेडिकल कॉलेज हेणेन आपली लॅब जी आसा ती टोटली रेडी केल्लेली आसा HMPVची टेस्टिंग करपाक. इन केस जर कोण पेशंट गावलो जाल्यार तेची टेस्ट जी आसा ती हांगाच केली वतली अशी म्हायती GMCच्या दोतोरां कडसून आमकां मेळ्ळ्या. आमी जेन्ना GMCन गेले आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेंच्या कडेन उलयले, इवन डीन आमचे बांदेकर सर हेंच्या कडेन उलयले आमी, तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की GMC ही रेडी आसा HMPVचे केसीस ज्यो आसा त्यो टेस्ट करपाक. तशेंच निओनाटाल इन्सेंटिव्ह केअर युनिट ज्यो आसा तेची कॅपॅसिटी जी आहा ती सुद्दां आतां वाडयली वतली. 15 पासून 30 बेडा पर्यंत ही जे युनिट आसा हेतून हे वाड जातली आनी निओनाटाल इन्सेंटिव्ह केअर युनिट हे खास करून ल्हान भुरग्यां खातीर तशेंच जाणट्यां खातीर आसा, जितून HMPV समज केस येयली जाल्यार ह्या युनिट केअरान तेंची केअर घेतली वतली आनी ह्या केअराची कॅपॅसिटी जी आहा ती आतां वाडयली वतली. पयलीं 15 बेड आसले ते आतां 30 बेडां पर्यंत तेची कॅपॅसिटी वाडयली वतली अशी म्हायती आरोग्य खात्या कडसून आमकां मेळिल्ली आसा. तर एक ही बरी गजाल आसा की आतां GMC जी आसा ती फूल रेडी आसा HMPV व्हायरसचेर लढो दिवपाक आनी तेच्यो टेस्ट ज्यो आसा त्यो करपाक. ही असली अपडेट GMCच्या म्हायतीनुसार. अशेच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. पेरिस्तारा करसंगी बोरये हांगा जुवान मेनेन वाज हिच्या घराक उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणान हाडलो, मात उजो लागपाचें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना. सुमार 4 ते 5 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली. हे घडणुके वेळार घरान कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी. पयलीं 11 जावन 8 मिनटांनी कॉल येयलो कंट्रोल रूम फोंडा. आमी पयलीं आमची पीक लॉन्सन आहा न्हय धाकटी गाडी ती पयलीं टर्न आउट केली. कित्याक रस्तो म्हणून आल्या अशी राहा म्हणून आमी पयलीं धाडली ती. तेच्या वांगडा क्रू धाडलो आमचो ड्युटी क्रू 2004 GH07. मागीर आमी GH07 9101 व्हडली गाडी आनी आमचो
दुसरो क्रो सेकंड टर्नआउट आमी धाडले. आमी येताले पळय उजो पेट्टालो सारको व्हडलो उजो पेट्टालो. पयलीं फर्स्ट एड आमी ती रिस्पॉन्सान केली. मातशें फर्स्ट एड केली. मागीर आमची गाडी ही पावली 9101. मागीर आमी सगळें क्लियर केलें. हो आमचो LPG गॅस हें आसलो पेट्टालो. ताका आमी पयलीं कूल केलें. मागीर ताचें सगळें सामान काडलें. TV काडली. मागीर ताचें सामान खूब जळलेलें आहा. मागीर आमी लास्ट सिलिंडर काडून भायर. घरान कोण आसले? घरान कोण ना. तो ओनर नासलो आनी कसो उजो पेटलो तो सारको एक्झॅक्ट आमकां कोच खबर ना. हांगा आज सकाळी एका घराक उजो लागपाची घडणूक घडली. जुवान मिनीन वाज तशेंच विल्सन वाज ही आवय आनी पूत ह्या घरान रावतालीं. दोगांय सकाळी कामा निमतान घरा भायर सरिल्लीं. सकाळी उजो नक्की कितल्या वरांचेर लागलो खबर ना, पूण 11 वरांचेर त्यांच्या शेजाराकूच रावपी लक्ष्मीकांत गावडे हे त्यांच्या शेजाऱ्यान हे तरणाट्यान तो उजो लागला तो पळयलो आनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. हो रस्तो अशीर आशिल्ल्या कारणान पयलीं उजो पालोवपी दळाची धाकटी गाडी येयली, उपरांत व्हडली गाडी येयली आनी हांगा येतकीर फोंड्याच्या अग्निशमन दलान हो उजो हांगा आटोक्यांत हाडलेलो आसा. हे घडणुकेंत कसली जिवीतहानी जावंक ना, मात घराचें एक पाकें एक सायड पुरायपणान जळून गेल्लें आसा. सुमार 4 ते 5 लाख रुपयांचें लुकसाण जालां असो अंदाज उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायला. करसंगे बोरयेच्यान गोमंतक TV खातीर शेखर नायक. गोवा डेअरीक नव्या प्लांटाची गरज आसा. मात दुधाचें कलेक्शन लाखावयर व्हरपाचें टार्गेट पुराय जाले उपरांतूच नव्या प्लांटाचो विचार जातलो म्हूण सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें. डेअरीचे सुदारणे खातीर साबार पावलां उखल्ल्यात. ताचोच भाग म्हूण नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाचे अधिकाऱ्यांक आतां गोवा डेअरीचो वेवस्थापकी संचालक म्हूण नेमिल्ल्याचें शिरोडकारान सांगलें. गोवा डेअरीचे दूध कलेक्शन सध्या दिसाक सुमार 42,000 लिटर आसा. 2026 मेरेन हे दूध कलेक्शन 1 लाखा मेरेन पावपाची मोख आसा आनी ते दिकेन यत्न चालू जाल्यात. दुधाचें कलेक्शन लाखावयर पावले काय गोवा डेअरी खातीर नवो प्लांट घालपाक पावलां उखलतले म्हूण सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें. गोवा डेअरीच्या कारभारात आनीक पारदर्शकता येवपाक लागून खंय नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाचे अधिकाऱ्याक आतां डेअरीचो वेवस्थापकी संचालक म्हूण नेमला. सो डेअरीचो विशय जो म्हजे कडेन आयिल्लो आसा फाटल्या 2.5 वर्सां त्या संबंदी जे कितें आमी डेव्हलपमेंटल करपाक जाय, प्रगती करपाक संबंदी डेअरीची ताजेर पावलां उचलिल्लीं आसात. ताजोच एक भाग म्हणून नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड जो आसा पळय न्ही ताजो एक ऑफिसर आमकां तुगेलो MD म्हणून आयिल्लो आसा. तांणी काल पयलींच 1 तारखेचेर सोमाराचेर चार्ज घेतिल्लो आसा. तो डेअरी खातीर वेगळो MD हाडपाचें कारण जे ताजो अनुभव वगैरे वगैरे आमकां हांगसर बऱ्याक पडटलो अशें म्हणून. डेअरी संबंद सांगपाक जाल्यार जर डेअरीचें कलेक्शन सद्याक आतां सादारणशें 41 ते 42,000 लिटर आसा. तें वाडपाक जाय आनी त्यामुळे एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट आनी डेअरी हे दोनूय संघटनांनी म्हणजे दोनूय डिपार्टमेंटांनी हातात हात घालून काम करपाक जाय. डेअरीचें दुधाचें प्रोडक्शन जें गोंयांत आसा तें 1 लाख भर जाता आसतलें, हातूंत दुबावूच ना. पूण जवळ जवळ 30 ते 40,000 लिटर हे लोकल कन्झम्पशनाक वता, जे लोक डेअरी कडेन किंवा भायले भायर घरा कडल्यान विकतात. आमचे कडेन जे येता पळय न्ही ते सादारणशे 41 ते 42,000 आसा. आमचे कडेन येवपाचो कोटा जो आसा पळय न्ही तो 1 लाखाचेर वचपाक जाय, 1 लाख लिटर. आनी जेन्ना आमी हें साध्य करूंक शकतले ताजे नजरेन ऑफकोर्स त्या नजरेन आमचें काम चल्लां. एनिमल डिपार्टमेंटान डिस्कशन चलता. कामधेनू स्कीम आसा ती थोडीशी आनीक सिम्प्लिफाय करपाक जाय जेणे करून नवीन दूध उत्पादक जे आसा पळय न्ही ते येवंक शकतले. काही नवीन डेअरीज बीन आमी इस्टाब्लीश करपाक जाय जे कॉपरेटीव डिपार्टमेंट तातूंत लक्ष घालता. 1 लाख जर प्रोडक्शन जालें जर जाय जें डेअरी कडेन येता जाल्यार डेअरी युनीट जो आसा पळय न्ही म्हणजे ताचो सेटअप जो आसा पळय न्ही मशिनरी वगैरे वगैरे हे आमी नवीन करचें पडटलें. म्हणजे हे दोनूय विशय जे आसा पळय न्ही एक वटच्यान प्रोडक्शन वाडोवपाचें आनी दुसरे वटच्यान नवीन डेअरीची तयारी करपाची. युनीट जो आसा पळय न्ही तो नवीन करपा संबंदी कारण आतां जी डेअरी आसा ती खूब जुनी जाल्ली आसा आनी त्यामुळे नवीन डेअरी घेवप हे खूब म्हत्वाचें. चडशें 2026 पर्यंत तरी म्हणजे 25 आनी 26 म्हळ्यार दुधाचें हें टार्गेट वाडपाक जाय. नाल्यार जातलें कितें ताजो डेअरी आमी मशिनरी नवीन बसयली, नवीन डेअरी युनीट स्थापन केलो, ताचो फायदो गोंयकारांक मेळचे ना. आमी भायलें जें दूद आसा पळय न्ही तें दूद घेवन आमी ताजें प्रोसेसींग करून आमी दिवंक शकतले. पूण आमच्या लोकांनी दूद उत्पादन करप आनी तें सप्लाय करप जेणे करून वायब्रेशन इकॉनॉमिक वायब्रेशन जी म्हणटा पळय तें आमच्या शेतकाऱ्या भितर येता. दूद शॉर्टेज आमकां जवळ जवळ 2 ते 3 लाख 2 लाख तर गॅरंटेड सारकें 2 लाख लिटर दूद जें आसा पळय न्ही हें दुसऱ्या कंपनी कडल्यान गोंयांत येता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. भाजपाच्या बुथ जिल्लो अध्यक्ष पदा खातीर उत्तर आनी दक्षिणेंतल्यान नांवां निश्चित जाल्या. उत्तरेंतल्यान दयानंद कारबोटकर जाल्यार दक्षिणेंतल्यान प्रभाकर गांवकाराचें नांव निश्चित जालें. मंडळ अध्यक्षाचे वेंचणुको बिनविरोध जाले उपरांत आतां भाजपाचे बुथ जिल्लो अध्यक्ष ह्या दोगांयनी शुक्रारा आपापले उमेदवारी अर्ज दाखल केले.
फाटल्या आठवड्यात बीजेपीन आपले मंडळ अध्यक्ष जे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंचे मेंबर्स जाले ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेणी आपले मंडळ अध्यक्ष काढले. तशेंच आतां बीजेपीन जे जिल्ल्याचे जे अध्यक्ष आसात बूथ जिल्लो अध्यक्ष हेंचे दोनूय जिल्ल्यां खातीर 2 उमेदवार हेंचे आयज नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. उत्तरे सावन जे नांव येयलां ते दयानंद कारबोतकर हेणी उत्तरेक सावन आपले नॉमिनेशन फायल केल्ले आसा. तशेंच दक्षिणेक जे नांव येयलां ते प्रभाकर गांवकर हेणी दक्षिणेक सावन आपले नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. शेती वेवसायान आधुनीक तंत्रज्ञान आयले उपरांत पारंपारीक पद्दतीन म्हळ्यार जोत बांदून शेतां करपाचो प्रकार फाटीं पडला. मात दिवचलच्या मये गांवांत अजून हो प्रकार पळोवपाक मेळटा. मये गांवचे एक शेतकरी जनार्दन कारबोटकर अजून बैलांचे जोत बांदून नांगरणी आनी मशागत करता. जनार्दन कारबोटकर हे सध्या 61 वर्सांचे आसात. तांकां ल्हानपणा पासून शेतां करपाची खूब आवड. जोत बांदून शेत केल्यार भात बरें पिकता असो तांचो दावो. 15 वर्सांचो आसतना आपणे रुमडी हातान धरल्या ती अजून सोडूंक ना अशें जनार्दन कारबोटकर सांगता. आयकात. हांव 61 वर्सांचो आसा आनी हांव 15 वर्सांचो आसतना हातीन चोट धरलेलें. चोट म्हणजे जोत ते आज पर्यंत म्हाज्या हातीन जोत आसा. कितें म्हणजे हांव शीक पडलो तरी आसात कितें आनी विकूंक ना. आतां म्हाका एक सांग मयान आनीक कोणा कडेन चड जोतां ना ना दिसता. कोणाच कडेन ना चड. तूं आतां कोणाच कडेन ना. तूं तुजें शेत करून आनी कोणाचें अशें हांव म्हाज्या पोटा पुरत्या कोणागेर वयता. कितें म्हाजें पोट सुटोंक जाय न्हू. हेंच्या कडेन म्हाजेंच शेत करून म्हाका फायदो ना. म्हणून म्हाका एक सांग पळय आतां जे मशिनरी येयल्या त्या मशिनरीचे अपेक्षा जोतपण खूब बरें. मशिनरी फेल. कित्याक जाणा तुका बरें खंडी जायना. कितें ते चिकोल कसो जालो कालावले आशिल्ले जाल्यार काय बंद करता जाता. कितें आनी एकलो करता मशिनरीन काम करिना असो ना. कितें पोट चिडचिन करता पळय तो बरें करता काम मशिनाचेर. आनी वाजारले मशीन करता पळय ते खळटपडीत जाता. म्हणजे पारंपारीक जोत बांदून केल्लें शेत सामकें फायदेशीर आहा. शेती वेवसाय हो फायदेशीर आसा. आयच्या तरणाट्यांनी शेतां करपाक लक्ष घालचें असो उलो जनार्दन कारबोटकर हाणें आयच्या पिळगेक मारला. आयचे भुरगे चडशे आयच्या भुरग्याक कोणूच शेतान देवंक सोदिना तप करून. शेतान देवन शेतां करीत जाल्यार फायदेशीर आहा. फायदेशीर खूब आहा. कितें तुका जाय ते दवरून तूं भायरूय गिरायकां घालूं येता. म्हणजे मयान आतां तूं 15 वर्साचो आसतनाच्यान जोत बांदता. 15 वर्सांचो तेन्नाच्यान तूं नांगर हातान धरला. हातीन धरला. रुमडी हातीन धरल्या ती आज पासून म्हाज्या हातीन रुमडी आहा. कितें म्हणजे तूं एक भुरग्यांक सांगूंक सोदता की भुरग्यांक सांगात हांव म्हणजे कोण आयकना न्हू. हांवें भुरग्यांक खूब जाणांक सांगले बाबा हे परंपरेक करा रे परंपरा. कोण आयकून सांगना कितें सांगतलो कोणाक. पण आतां तूं जोत बांदता म्हणून हे बैल आहा तांकां तेंची पालन पोशण करपाक बी कितें व्हडलोसो खर्च काय ना. तांकां इल्ली दिवचें पडटा. भात इल्लें दिता. कितें आनी गवत मेळटा हांगा. गवत आमचें आसतात न्हू. कितें आनी सोडून घालता मागीर हांव आनी 3 दिसांनी हाडून बांदता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. प्रस्तावित चरावणी धरण प्रकल्प जावपाक कळाव जातलो अशी माहिती उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिली. राना खात्याच्या हरकतीक लागून हो कळाव जातलो अशें ताचें म्हणणें. आतां सध्या चरावणी धरणाचें काम चालू बंदूच आशिल्ल्याचें मंत्री शिरोडकारान सांगलें. एक विषय म्हणजे चरावणे डॅमा संबंधी जी एक मागणी जाताली जे पर्या मतदारसंघा भितर येता. सो ताचो सध्या स्टेटस कितें आहा? कितें आसा आमी वॉटर डिस्प्यूट ट्रिब्युनल जे जाल्ले पळय न्ही ताजे कडेन जी आमी मागणी दिल्ली आमच्या सरकारान त्या हातूंत जवळ जवळ 59 सुमार प्रोजेक्ट्स आसात वेगळे वेगळे बारीक मोठे आनी ते जवळ जवळ सगळे मान्य केली ताणें. कळ्ळें की ना. पूण जाता अशें की हे सगळे जे प्रोजेक्ट ते हातूंत येतात वायल्ड लायफ सँच्युरींत आनी फॉरेस्ट एरिया येतात. चरावणी बी तातूंतली एक सायट आसा जी वायल्ड लायफ फॉरेस्ट सँच्युरी येता. ताजी मध्यंतरी सादारणशे 10 वर्सां पयलीं मायजर म्हणल्या पळय येता ते सुरू करपाक केल्लें काम. मागीर कोण तरी NGOs आयले आनी ते फॉरेस्टान काम बंद दवरलें. ते बंद दवरलें काम अजून परत रिवायज जावना. आमचो प्रयत्न आसा जमता जाल्यार ती सायट क्लियर करून घेवची अशें म्हणून. पूण नक्कीच त्या गोश्टीक वेळ लागतलो अशें दिसता. आमी ताजे मदीं धारबांदोडे काजुमळ म्हणटात थंय आनी कातोडी म्हणटात थंय अशे 2 ल्हान मोठे डॅम घेवपाक केल्ले आसा. ताजे संबंदी NOC वगैरे सगळें मेळिल्लें आसा आनी इस्टिमेट्स आनी ड्रॉइंग्स तयार करपाचें काम जें आसा पळय तें चल्लां. मुखार 1-2 म्हयने भितर तें तयार जातलें.
सो चरावणेचे परत मातशे डिले जातले ड्यू टू फॉरेस्ट क्लियरन्स. वायल्ड लायफ क्लियरन्स, फॉरेस्ट क्लियरन्स, ताका लागून मातसो वेळ वता. दर्यादेगांचेर शेक कर्मचाऱ्यांकडल्यान पर्यटकांक मारपीट जाली. एका मारबडे प्रकरणांत जाल्यार एका पर्यटकाक जिवूय वगडावचो पडिल्लो. ह्या प्रकरणाक लागून शेक धनी संघटनेचो सरचिटणीस जॉन लोबोन पर्यटक तशेंच लोकांची माफी मागल्या. अशी प्रकरणां परतून जावची नात तशेंच पर्यटकांच्या सुरक्षेची आमी जतनाय घेतले अशें जॉन लोबो हांणी सांगलें. पर्यटक गोंयांत मजा करपाक येतात, कांय वेळार ते आक्रमकूय जातात, मात आमी तांचे वांगडा झगडपाक जायना. चड आक्रमक जाले जाल्यार पुलिशेक कळयात अशें मायकल लोबोचें म्हणणें. शेक कर्मचाऱ्याकडल्यान पर्यटकांचो खून तशेंच मारपीट प्रकरणांनी वाड जाल्ल्यान शेक धनी संघटनेचो सरचिटणीस जॉन लोबो हाणें पर्यटक तशेंच लोकांची माफी मागली. ह्या प्रकरणाक लागून गोंयचें नांव पिड्ड्यार जालां. पर्यटक गोंयांत मजा करपाक येतात, कांय वेळार ते आक्रमक जातात, मात आमी तांच्या वांगडा झगडपाक जायना. पर्यटक चड आक्रमक जाले जाल्यार पुलिशेक कळयात अशें मायकल लोबोचें म्हणणें. शेक कर्मचाऱ्याकडल्यान पर्यटकांक मारपेट करपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्ल्यान कळंगूट, कांदोळे आनी मांद्रे पट्ट्यांतले सगळे शेक रातच्या 12 वरां मेरेन बंद करपाचो आदेश उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षकान दिला. ह्याच फाटभुंयेर बिरेस्तारा आमदार मायकल लोबो आनी शेक धनी संघटनेची बसका जाली. Start जालें with the murder of one tourist, followed by another incident. तितोरी आमच्या आनी एका टुरिस्टाक मारलो. सायमल्टेनियसली आतां जस्ट 2-3 दीस फाटीं आनी एक अटेम्प्ट जालो, हाफ मर्डर म्हणटा ताका, ते वचून मांद्रे. हे तिनूय इन्सिडंट जाले आनी हांव एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ शेक ओनर्स वेलफेअर सोसायटी गोवा सगळ्या ट्युरिस्टां लागीं माफी मागता. हें जालां म्हणून आमी आमच्या मनशांक सगळ्यांक सांगलां, आमच्या मेंबरांक, की आमी हेचे फुडें केन्नाच करूंक वयचे ना. हें जालां घडलां कित्याक there was some incident where tourists started acting little bit out of the way, and then the aggravation started. The shack owner assaulted, then the staff assaulted, so everyone started assaulting the tourists. But I would say tourists should not be assaulted. We want safe tourism in Goa. I have spoken to all my members. We have put on a group saying that if at all in future any incident like this happens, the owner is going to get arrested. As per the information given to us by the SP North, he said not the workers but the owner will be arrested. And I he message आमचे सगळे मेंबरांक पास ऑन केले. आम्ही सगळे शेक ओनरांक सांगला की यू नीड टू रेफ्रेन, म्हणजे जो तर कस्टमर पियलो जाल्यार तो आर्ग्युमेंट करपाक लागलो, तुमी उग्गी रावा, तुमी आन्सर दिवप ना. चडूच करपाक लागलो, पुलिसांक आपया, 100 डायल करत, सगळ्यांचे नंबर दिल्ले आहा तांकां. PI कलंगूट, PSI, बीच PI सगळ्यांचे नंबर दिला. सो तेणी तांकां आपोवपाचे आनी ते सिट्युएशन डिफ्यूज करपाचें आनी तांकां ट्युरिस्टांक ते व्हरोन आपल्या हॉटेलान पावयतले. पुलिसांनी तांकां आपल्या हॉटेलान पावप व्हरोन, खंयच्या खंयच्या हॉटेलान ते रावता पळय थिंगा व्हरोन तांकां सोडप. अशें जाता केन्ना केन्ना ट्युरिस्ट गोंयान येता, दे गेट ओवर एक्सायटेड लुकींग एट द बीच शेक. बसले काय तांकां अशें दिसता की आपूण 2 ड्रिंक मारतलो, थिंगा तो 4 मारता, 6 मारता. सो दे कम टू एन्जॉय फॉर 2 or 3 days or 4 days. But at the same time they also get very aggressive, but we should not get aggressive. We should calm down, we should have the cool, we should remain silent and see that there is no fight. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. पाट्यावेलो फुटपाथ दुचाकी चलोवप्यां खातीर पार्किंग लॉट जावन रावला. फुटपाथाचेर लायनीन पार्क केल्ल्यो गाडयो पळयल्यो जाल्यार हो फुटपाथ चलपा खातीर बांदला काय गाडयो पार्क करपा खातीर हेच कळपाक मार्ग ना. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ट्रॅफिक पुलिशेचें ह्या प्रकारा कडेन लक्ष नाशिल्ल्याचें दिसून येता. फुटपाथ हो लोकांक चलपा खातीर आसता, गाडयो पार्क करपा खातीर न्ही. पूण पाट्यावेल्या धेंपो टावरा समकारलो आनी बँक ऑफ इंडिये कडलो फुटपाथ पळयत जाल्यार तो दुचाकी चलोवप्यां खातीर पार्किंग लॉट जाला काय कितें असो प्रस्न उप्रासले बगर रावना. हो धेंपो टावरा कडलो फुटपाथ पळयात. लायनीत एका फाटल्यान एक दुचाकी फुटपाथीचेर पार्क करून दवरल्या. पाट्यार दुचाकी पार्क करपा खातीर पार्किंग लॉटूय आसा अशें आसले तरी कांय जाण फुटपाथीचेरूच दुचाकी पार्क करतात.
दुसरे वटेन ट्रॅफिक पुलिशेच्याय हे गजाली कडेन लक्ष नाशिल्ल्यान ह्या दुचाकी चलोवप्यांचे आयतेच पावला. फुटपाथीचेर जावपी ही बेशिस्त पार्किंगेचेर केन्ना कारवाय जातली असो प्रस्न लोक उपरासपाक लागल्यात. नमस्कार, आम्ही असा पाटो हो पणजेंतलो सगळ्यात बिझी भाग म्हणटलो वयता. हांगासर जायते ऑफिसीस आसा, गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसा, ते प्रायवेट ऑफिसीस आसा आनी ह्या पाट्यार जायते बिजनेसीस जातात, लोक येतात आनी हांगासर पाट्यार आमी जर सद्या सिच्युएशन पळयली जाल्यार एक प्रश्न निर्माण जाता की फुटपाथ जो आसा फुटपाथ कित्या खातीर आसता? फुटपाथ हो चलपा खातीर आसता काय गाडयो दवरपा खातीर? तुमी पळोवं शकता. मागीर हांव जर चलता म्हाज्या सायडीक ह्यो गाडयो ह्यो टू व्हिलरी ज्यो आसा ह्यो पार्क केल्लेल्यो आसा. ज्यो पार्किंग हांगासर जाता ही फुटपाथ ही चलपाक आसता, ही गाडयो पार्क करपाक न्हू. पूण हांगासर पळोवं शकता आमी गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा. त्यो कोणाच्यो त्यो खबर ना, कोण कामाक येयले आसतले, कोण आपल्या ऑफिसान येयलो आसतले, ड्युटी करपाक येयलो आसतले. पूण ह्यो गाडयो हांगा पार्क करप तितकें बरोबर, कारण फुटपाथा वचून चलतना लोकांक जो त्रास जाता तो पळोवंक शकता. हांगा फुटपाथाची कंडिशनूच तितकी सारकी ना आनी इतलें आसतना सुद्दां लोक वाट काडीत चलता आनी ह्यो गाडयो पार्क केला हाचेर नदर कोणाची आसा? हेचेर कोण कारवाई करतलो हो प्रश्न निर्माण जाता. हांगासर पार्किंग एरिया अवेलेबल करून दिल्लेली आसा. 4 व्हिलर पार्किंग आसली, 2 व्हिलर पार्किंग आसली. इतलें आसतना सुद्दां ह्यो गाडयो ज्यो आमी पळयता फुटपाथार पार्क केल्ल्यो आसा ह्यो कोणी काडपाच्यो? ही जबाबदारी कोणाची? प्रत्येक फावटी अपघात जाता आमी म्हणटा किंवा पार्किंग प्रॉब्लेम आसा म्हणटा, पूण पार्किंग अवेलेबल आसतना सुद्दां ह्यो गाडयो अशा प्रकारे पार्क करप तितक्यो रुलान बसता. एक तर गाडयो गेटीच्या भितर पार्क करप नाल्यार पार्किंग लॉटात पार्क करप असो नियम आसा आनी हो नियम आमी तितले पाळटा. आमची सुद्दां जबाबदारी आसा की गाडयो चलयतना किंवा गाडयो पार्क करतना आमी नियम जे आसा ते पाळपाक जाय. अशा प्रकारे फुटपाथार ह्यो गाडयो पार्क करतल्यो जेणे करून लोकांक चलतना त्रास जातलो हेची जतनाय सगळ्यांनीच घेवंक जाय. आनी ह्यो गाडयो अश्यो फुटपाथार पार्क केल्ल्यो आसा हेचेर कारवाय जावपाची गरज आसा. आनी बेगिनात बेगीन जर कारवाय जाली जाल्यार ह्यान फुडें लोकूय सुदारतले अशें एक मेसेज वतली की लोकांक की अश्यो गाडयो ज्यो आहा त्यो रस्त्यार पार्क करपाच्यो न्हू. ही जी स्थिती आसा पाटोची ही पळयल्या उपरांत एक प्रश्न पडटा की गोंयाक आमी खंय व्हरता? आमी म्हणटा गोंया आमचे इतले सुंदर, गोंयचे लोक इतले सुंदर, पूण अशा प्रकारची गाडयांची पार्किंग पळयली की एक प्रश्न निर्माण जाता की येरादारी खातें कितें करता, RTO कितें करता, RTOचो लक्ष आसा की ना, की फक्त नो एंट्री दिवपी गाडयो हांकां फायन मारप आनी ज्यो गाडयो राज्या भायल्या तांकां फायन मारप. अश्यो गाडयो ज्यो फुटपाथार पार्क केल्ल्यो आसा किंवा नो पार्किंग पार्क केल्ल्यो आमी पळोवंक शकता. त्या गाडयांचे कारवाई ते करतले केन्ना हो एक प्रश्न आसा. ही अपडेट आसली पाट्या वरसून पणजी पाटो हांगासर आसा. अश्यो अपडेट आमी तुमच्या मुखार दिवंक येता. पळयत रावत गोमंतक TV. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत